हो जो वाद आसा उठा आणि ससंघटना हो त्यांच्या मदलो वाद आसा तो तेंच्यांनी तेंचो वाद आसा तो ते निभोवपाचो आमी तेचेर काय उलयना पण तेंच्या वादान तेंच्यांनी बेश्टेच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या सरकाराक मदीं हाडलेले आसा इन्फ्लुएन्स खंय तरी लायला नाजाल्यार आनी कितें अशें तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी उलयल्या त्यो संपूर्ण खोट्यो आसा आमच्या दोतोरान आमच्या सरकारान आमच्या पक्षान खंयसरूच इंटरफियरन्स जावंक ना तो तेंचो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो आमच्या दोतोराचेर आनी सरकाराचेर पक्षाचेर बेश्टेच आरोप करचे न्हू आमी तुमकां 27 शिकयतले आनी कितेंशे बातमी येयल्ल्यो मातसो फाटल्यान वयता आमचो दोतोर म्हणजे पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं 1998 ते एनजीओ मार्फत काम करताले तेन्ना ते एसटी समाजा खातीर एसटी समाजा खातीरच न्हू सगळ्या समाजा खातीर ते एक तरणाटे वावुरताले आनी तेच्या वांगडा आमी आसले आनी आमी पळयल्ले तेंकां ते एसटी समाजाची कळवळ तेंकां तेन्ना पासून आसा आनी ते आमच्या वांगडा स्कुलान शिकतना तेन्नाय आमच्यो ज्यो समस्या आसल्यो ते तेंच्यांनी खूब लागच्यान पळयल्ले आसल्यो म्हणूनच तेंच्यांनी पोट तिडकीत जावं ती घरा संदर्भात जावं ती शिक्षणा संदर्भात तेणी एनजीओ मार्फत खूब आमच्या लोकांचे आनी सगळ्यात सांखळी मतदार पयलीचो पाळी मतदारसंघ सगळ्यांचे काम केल्ले आसता आमच्या समाजा खातीर कितें केलां हें सगळ्यांक खबर आसा आनी तुमच्या मार्फत तरी हे सगळ्यो गोश्टी प्रत्येका कडेन पावल्यो आसा सोशल मिडिया म्हण आनी न्यूजपेपर हेजे मार्फत सगळ्यां कडेन पावल्यो आसा दोतोर म्हणजे सांखळी मतदारसंघात कितें हें भायल्यांनी येवन आमकां सांगचें पडचें ना आयज फक्त इतलेंच आमी सांगपाक सोदता की ह्या ज्या घडामोडी घडलेल्यो आसा त्या हितून दोतोराचो आमच्या पक्षाचो काही संबंध ना तो तेंचो अंतर्गत विशय आसा तो तेंच्यांनी तेंचो विशय तेंचो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो आमकां त्या हितून काय पडपाचें ना पण ते नाहक आरोप दोतोराचेर तेंच्यांनी करून घेवचो न्ही आनी आमी खोपोवन घेवचे ना आमी सगळी समाज आमी सगळे धर्माचे लोक आमी सांखळी मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते आनी मतदार सगळे दोतोरा फाटल्यान आसा हे सांगपाक आनी दोतोर कोविडाच्या टायमार दोतोरान कशें काम केलां अडीव पूर येयलो तेन्ना कमरभर उदकांत स्वता दोतोर देंवन वचोन लोकांक हेल्प केल्लो आसा दोतोर जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाले आनी तांकां सभापती पद मेळ्ळें आमी सदांच दोतोराक आमच्यो समस्या सांगताले ते आयकोन घेताले जेन्ना दोतोर सीएम जाले तेन्ना समाजाच्यो इतल्यो तेणी आमच्या एसटी समाजाच्यो जावं आमच्या सुरलाच्यो समस्या आयकून घेवन झटापट सोडोवपाचो यत्न केलो आनी त्यो सोडयल्यो आमचे दोतोर हे सदैव आमच्या फाटल्यान आसता आनी आमकां वेळोवेळी ते सहकार्य करतात आनी तेच्या सहकार्यान आमच्या गांवांत जो विकास जाला तो पळयत जाल्यार तुमी घेण्यासारको आसा कित्याक प्रत्येक आमकां जी आमची मायनींग एरिया आसली ती मायनींग एरियाचेर आमकां तेन्ना रोड नासलो ते दोतोराचे खालुकार दोतोराच्या मार्गदर्शना खातीर आमकां रोड मेळ्ळा आतां आमकां सगळें बेनिफीट मेळ्ळा आनी पुरेपूर फायदो आमचे प्रत्येक आमच्या एसटी समाजाक मेळ्ळा आनी आमची फुल्ली एसटी बांधव जे 80% आमच्या म्हाज्या हितून वाडा आसा ते 80% फक्त एसटी समाजाचे लोक आसा ते वेळोवेळी दोतोराच्या सहकार्याक आसता दोतोरांचो प्रामाणीक प्रमाणांनी मतदान करता आनी आमची बीजेपी पार्टी आसा ते बीजेपी पार्टी सदैव आमी सहकार्य करता आमी जेन्ना शायणवासून आमी बीजेपी पार्टी जोडला तो आज पर्यंत आमी बीजेपी पार्टी सदैव हातभार लावन आमी एसटी बांधव आज ते सदैव आमी दोतोराक हेल्प करता दोतोरान खंयच कोणा वांगडा भेदभाव करूंक ना खंयचो अमको बारीक समाज खंयचो व्हडलो समाज अशें काय पळोवंक ना तेका लागून खंयच्या समाजाक कमी लेखप हे शक्यच ना दोतोर सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन आयज मेरेन गेल्यात आनी विकास कामाचेर जर उलोवपाचें जाल्यार दोतोरान आमच्या बाये सुद्दां सुद्दां एक असो रस्तो गेला जो शक्य नासलो अशक्य असो आसलो व्हाळाचेर पुला बांदून दोतोरान आमकां सोय करून दिल्या रस्त्याची सो येदो व्हडलो विकास जर कोण करूंक शकता जाल्यार तो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका लागून कोणी कितें म्हणप कोणी कितें आरोप करूं हे आमी व्हडलेशें घेवन बसना कारण प्रत्यक्ष दोतोरान प्रॅक्टिकली कितें केलां तेजे साक्षीदार हे आमी आसा.